सादे मनशाक चलपाक. आतां डिजेबल्ड जो मनीस आसा तेका चलतलो जाल्यार तेका क्लियर पाथ जाय आनी तेका एक वयर सरपाक सपोर्ट जाय, रेलिंग नाल्यार कितें तरी सपोर्ट जाय. आतां आमी पळयला कितें त्रास घेवन तो कसो येयला. बरें, हांगा पावल्या उपरांत ऑर्डर पास केल्या फाटीं म्हणून तेंच्यांनी ती रॅम्प केल्या आनी हो रॅम्प केल्या सिनियर सिटीजन आनी डिजेबल्ड लोकांक वचपाचें आनी पब्लीक जे वयताले ते अशें वयताले. आतां हांगा जालां कितें, हांगा कमर्शियल धंदो करपाक तेंच्यांनी हे डबल ग्राउंड+1 ब्लॉक केल्लेले आसा. आतां आमकां कमर्शियल एक्टिविटीचे विरोध ना, आमी म्हणटा करा तुमी करपाक जाय जाल्यार, पूण आमची वाट ब्लॉक करनाका न्हू. आतां प्रॉब्लेम जातले कितें, जेन्ना लोक वाडटा, जशें आतां कोविडाक लागून कमी लोक आहा, पण सदांच तूं सांजचो हे जेन्ना पीक टायमाचेर सगळो लोक अशे वचत आहा आनी ह्या एरियाचो इतलोच जागो जर उरलो जाल्यार सिनियर सिटीजन आनी डिजेबल्ड लोक कशे चलतले. सो आमी कितें म्हणटा, हे रोड सेफ्टी मंथ आमी मनयता. आमचो एकूच विशय की पयले बस स्टँडार लोक सेफ आसपाक जाय, पण आमी आज पळयला ऑल इंडिया लेवलाचेर कशे लोक बस स्टँडार मेल्यात. आनी म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की 17 तारखेक हांगाचे कित्याक लोक मेले, हेकाच लागून की हांगा शिस्त ना. हांगा झिब्रा क्रॉसिंग आनी ही ग्रीन घातला, तो कित्याक ग्रीन घातला तूं पळय, वयर पळय तुमी, हो ग्रीन कलर तो शेड घातला कित्याक, सबंद बस स्टँड ग्रीन कित्याक घालूं ना अशें, हो शेड कित्याक घातला, हो घातला कित्याक हांगा झिब्रा क्रॉसिंग घातले. म्हणजे रेगो हॉटेलांसून लोक सरळ चलत चलत येताले आनी शटलाक वयताले, फोंड्या वयताले, जे बस स्टँडार वचपाक. आज ही झिब्रा क्रॉसिंग ना आनी आज आमचे सामान्य लोकांची परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा. We are shocked to note that this bus stand, Panjim bus stand, bus stand of the capital city, is not yet accessible even after so many years of the Disability Act. So first and foremost, we would request the Kadamba Transport Corporation as well as the concerned authorities to make this bus stand accessible at the earliest. While I was walking from that side, I had a real hard time, as you must have seen also in the video. Many places are not accessible. There are no zebra crossings. Okay, there are no zebra crossing. There are so many shortcomings, places where the footpaths are broken also over here. So we want that this should be made accessible immediately, because many disabled persons are having problems. Visually impaired persons also are having problems. Buses are just moving about as and when they like, with nobody to control the buses at the zebra crossings. So for the visually impaired also there is problem. So we request the government first to make this place accessible at the earliest. आमकां हांगा सर पॅसेंजर बसूंक मेळना, काय मेळना, सारके बरें पडटे, कितले डिस्टर्ब जाता हांगा सर. हे पळय आमची बस हांगा सर वांगडा एका टायमार 5 बसी सुट्टा, एक डोंगरी, एक करमळी, एक कुमारजुंया, एक जुंया आनी एक सांकळे. 5 पॅसेंजर बसयतले कशे, हे बांदला म्हणून तुमकां म्हणपाचे त्रास जाता म्हणून. आमकां हांगा सर हेच न्हू प्रॉब्लेम न्हू, ते जातात न्हू सारके मरे. लोक हांगासून जेवण येताले, लोक जेवण येताले ते वाटच बंद केलें, लोक अशी जेवण येतात हे बसीक चडटा.